Alfred Rose musical show number 2. पयली सीन जावन आसा लंडनचो एअरपोर्ट. आल्फ्रेड रोज फामील रिगीच लंडनाक पावल्या आनी लंडनचे गोंयकार तांकां व्हडा मानान घेवंक तयार रावल्यात. Announcing the arrival of Air India flight A1847 from Bombay to London. Thank you. Welcome, Alfred Rose and family. We are happy you have come to London to entertain us. आम्ही चोड खोशी तुम्ही आमकां दिविटी करून लंडनाक आयल्यात म्हूण. कितें? तुम्ही लंडनचे गोंयकार अजूनही कोंकणी उलयतात? वय तर कोंकणी आमची मायभास. आमी ती केन्नाच विसरना. Congratulations, I am so happy. Thank you. Vhoddleo-vhoddleo zuttio choloitat Goenkarancho. Purtugal Jermonak, Parisak Londonak, huxear kosleai kamak. Goenkar, 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 Goenkar. Sodanch huxear, Konkani uloitat Londonche Goenkar. Londonak आमी aileaum. Goenkarani apoilean mhunn sonvsar. Airportar tumkam poun dhadosleaum. Goenkarancho mog tumkam gheun aileam. Purtugal Jermonak, Parisak Londonak, huxear kosleai kamak. Goenkar, 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 Goenkar. Sodanch huxear, Konkani uloitat Londonche Goenkar. Konkani uloitat Londonche Goenkar. Konkani uloitat Londonche Goenkar. लंडनाक गेल्या बोगोर, लंडनचे शार पडलेल्या बोगोर. लंडन कितें पळयतें भावांनी गोमोनाक. गोंयकार थंय कशे जियेतात, खोऱ्या मोगाक कशे आशेतात. तांचे मोदें भोवल्या बोगोर कळोना. जिविताचें एका मिशिना पोरी
दुसऱ्या बोरी जाणटी थंय कोर दारान आसतात एक सुरी उलोवंक कोण ना बेगीन जातात म्हातारी सेक वेतात सांजे येतोच रांदूंक लागतात सिरवीदोराना सगळें काम ती हाडपितात सुनवार आयतार गारा आसतात गाराची न्हिदवाकाय सामावतात कोणाकूच थंय वेळ ना आपल्याच वावरान हुस्कोवतात जेवणा खाणाक थंय मातूय दुखोवना साकोर आसल्यार आंगाक आसलेक मेळोना पेल्याचो मोग मात इंदियेक उणो दिसोना रस्ते नितळ आसात बाजार पासून नितळ आसात शिकोप कोत्तेल्यांक जिन्साची शिकपां आसात थंयसर बरीं फिल्मां आसात तशींच पोजडी फिल्मां आसात भुरगीं पिड्यार जातात तसल्यो वस्तू लंडनाक आसात स्वर्ग ये पोरी चिंतचे न्हय आमचो हो गांव इफेन म्हूण सोजमोचे न्हय तांकांय थंय त्रास आसात विसरचे न्हय खंयसरूय वच गोंयकार म्हूण सांगोंक लोचचें न्हय खंयसरूय वच गोंयकार म्हूण सांगोंक लोचचें न्हय